भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल पर्यटन मंत्र्यांचे तुम्ही भाशण आयकलें, रिप्लाय दितना. आयचो क्वेश्चन आवर आसा. खूबशे म्हत्वाचे विशय आयले. लोकांकडे संबंधित कांय विधेयकां स्टेबल जाल्यात. ह्या सगळे गजालींचे आमी उलयतले. लौकीक बाब शिलकर आसात, जॉयल बाब अफान्सो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसा म्हजे बरोबर. सगळ्यात पयलीं लौकीक हांव टुरिजम मिनिस्टराच्या रिप्लाया वयल्यान सुरवात करता. इट वॉज अ व्हेरी फॉरवर्ड लुकींग रिप्लाय, व्हेरी स्पिरिटेड डिफेन्स ऑल्सो, की तांणी कन्सिस्टंटली एक सूर धरला ह्या सेशना भितर की कोण तरी गोंयची बदनामी करपाक सोदता तांच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर. आमी हांगाच हावसा भितर कित्याक ते करून घेवया. त्याच बरोबर तांणी कांय नवीन इनोवेटीव कॉन्सेप्ट्स मांडले. स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर ते उलयले. खुबश्या गजालींचेर तांणी क्लियर अशें एक आपली विजन मांडून दाखयलें. त्याच बरोबर तांणी नंबरूय डिफेंड केले की टुरिजम खंय डावन जायना, वी हॅव बेटर नंबर्स म्हणून. हाऊ कन्विन्सिंग वॉज हिज स्पीच? रोहन जे टुरिजम मिनिस्टर आहा त्यांची स्पीच तशी बरी आसता आणि टुरिजम हो विशय अख्ख्या गोंयांक लागता आणि रेव्हेन्यूचो एक मेन कणो. सो कालचो तेजेर MLA खूब जाण उलयल्ले आपले आपले मुद्दे आणि त्यांनी रिप्लाय दितना खुबश्यो गजाली सांगल्यो. जश्यो स्पिरिच्युअल टुरिजम तुमी म्हटले 11 टेम्पल आयडेंटिफाय केले आणि तेतून एक सर्कीट तयार करतले, त्याची टेंडर काडपाच्या आणि जेन्ना हेजो विशय येयलो विजा ऑन अरायवल तेन्ना फोकस ऑन कनेक्टिविटी फर्स्ट म्हटलें तेणी. कनेक्टिविटी पयलीं आसपाक जाय, विजा ऑन अरायवल सेकंड. तरी ते थोड्यो ज्यो फ्लायटी कॅन्सल बी जाल्या डायरेक्ट फ्लायट पळय न्हू, तेजेर तेंच्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर मेरेन हे उपाय काडटा म्हटला. मागीर जे टुरिजमाची ग्रोथ आहा ती 8.4% हांव म्हणपा लागले. प्री कोवीड जी आसली ग्रोथ ती आमी मॅच केल्या. पण तितून फक्त फिगर आसा की जो फॉरेन टुरिस्टाचो आहा तो नंबर कमी आहा, डॉमेस्टीक वाडला, पण टोटल जेन्ना करपाक वयता तेन्ना तेजी ग्रोथ दिसता ती. मागीर प्री कोवीड आमी मॅच केले म्हटलें. मागीर तेणी ITचे टुरिजमाचे बरेचशे मुद्दे तेणी मांडले. इन्फ्लुएन्सरांकूय कावंटर केले आणि गोंयान रावन गोंयान म्हणजे आमी तरी ती बदनामीची भाशा हें करची न्हू, ती आमचें टुरिजम आमी बदनाम करचें न्हू. पण कशा प्रमोद गोंयान जे इन्फ्लुएन्सर जे मुद्दे मांडटा ते टॅक्सीवाल्यांचो जावं टॅक्सीची झगडी ते इरिटेट करता जावं हे सगळे एक कंटेंट घेवन ते मांडटा. अशें न्हू की ते कितें तरी जनरेट करता, वेग बाण मानना ते. आणि आयज फर्स्ट टायम कालच्या रिप्लायन हेजो मुद्दो म्हणजे कोण चडशे त्या डिपार्टमेंटाचे उलयना ते प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ते तेंचे कडेन डिपार्टमेंट आहा तेजेर ते खुबशे उलयले. तितून कोंकणी हाडपाचो प्लॅन तेणी सांगलो. नवी टॅक्नॉलॉजी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन कशें प्रिंटींग एंड स्टेशनरी AI चॅटबॉट्सांचेर ते उलयले. AI चॅटबॉट्सांचेर उलयले. तेंच्यांनी गोवा ऑनलायनाचे डिटेल्स दिले. गोवा ऑनलायन ते फाटले फावट जेन्ना IT मिनिस्टर आसले आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसले तेन्ना जॉयंटली तेणी ते सर्विसीस लोकां मुखार पावोवपाक तेणी इनिशिएटीव घेतलेलो. मागीर स्टार्टअप्सांक पयशे दिवप ते तेणी डेटा दिलो. स्टार्टअप्सूय तेजोच कॉन्सेप्ट आसलो. अशें करून ते तिनूय तेजी जी डिपार्टमेंट आहा IT, टुरिजम आनी इवन प्रिंटींग स्टेशनरी हे तिगांचेर तेणें आपले प्लॅन्स मांडले, कितें कितें केल्या त्यो गजाली सांगल्यो आनी मातश्यो एडवान्स अश्यो डिटेल्स दिल्यो. म्हणजे कितें प्लॅन बरो आहा, इम्प्लिमेंट कसो करतलो इम्प्लिमेंट तेजेर अवलंबून आहा, पण प्लॅन विचार बरो आहा. Just two things that I want to focus upon is one, many of the MLAs had asked for visa on arrival. The tourism minister went a step ahead and said that we should focus more on better connectivity than visa on arrival. He was very clear while saying that. He also came up with that Ekadash Tirth, 11 temples and circuit tourism, temple circuit tourism. Do you think he was convincing enough to say that we are on a different path, on a very progressive path as far as tourism is concerned? And did he successfully manage to tide over the lacunas that were pointed by all the MLAs during their speeches? Pramod, Rohan Bab is always a spirited speaker, if you see, and he is given a very structured kind of a breakup of what he is doing on tourism, very convincing to some extent. But there are some kind of this thing like connectivity. Yes, connectivity is important. He said that by September, Mopa Gatwick flight will resume
hopefully we can say this is an assurance which he is given on the floor of the House. But I am surprised to say that he is just relegated visa on arrival as a kind of a non-important kind of a factor in this. Pramod, let me remind you, or let me tell you that most of the tourist destinations, like whether it is Thailand or whether it is Dubai or any other, Qatar, or so many destinations have now, Vietnam for that matter, have now been giving visa free, I mean visa on arrival. It is the competitive destinations you are saying. yeah. So many destinations, tourism destinations are giving a visa on arrival, so that it makes life very easy for the tourists. Like, you can just buy a ticket and just fly over to that destination. You don't have to wait for visa and applying for visa, and time is not lost. So that is one thing I completely disagree with the tourism minister, because as a tourism destination which is looking at international tourists more than maybe ever before, I mean, we should be extending this facility to tourists so that they can seamlessly come into the state. Secondly, all this while, he has spoken about spiritual tourism, sports tourism, and various forms of tourism. That is fine. All these concepts have been, he's been talking about vacation tourism and staycation tourism and all of that. One factor which he was constantly talking is about quality tourism. We need high spending tourists to come into the state, and high spenders, maybe international to foreign tourists, maybe tourists from various other destinations. What has the tourism minister done for Goa for a foreign tourist to come to Goa? I mean, see, the numbers are clearly showing that there is a decline in foreign tourists. What is Goa providing for these foreign tourists so that they can revisit the state? I mean, it is clearly basic things if we are not providing for a foreign tourist. Like, for example, I'll tell you, transportation is still not a settled issue. Safety on the beaches is still not a settled issue. I mean, Pramod, if you see on the floor of the House, one question, there is an answer. 900 dog bite cases in Mandre alone in the last 2.5 years. Dog bite cases in Mandre, 900 cases in the last 2.5 years. There are cases in Kabilosin, there are cases in Benavali, Kolva. Dog bite cases. Tourists do not feel safe on the beaches because they don't like, stray dog menace on the beaches. So these basic things which are not addressing, these larger concepts, whatever spiritual tourism, sports tourism, is not meant for the foreign tourists. So we have to clearly identify ourselves, like what we are providing this foreign tourists. Accordingly, I think there are so many other things, which he is presented, maybe targeting the Desi tourists, the local tourists. I mean, that is fine. We also need the Desi tourists. But somewhere, I think that illusion of getting more foreign tourists, I think, is completely lost in his speech. Yeah. पंढरक बाब तुमकां कितें दिसता कारण तांकां रोहन बाब एक 2-3 मल्टिपल फ्रंटांचेर काल खेळटाले तांकां एक वटेच्यान गोंयची विशीं जो प्रोपगेंडा चल्ला ताजेर तांकां रिप्लाय करपाचो आशिल्लो आपलें नवीन विजन कितें तें तांकां सांगपाचें आशिल्लें त्याच बरोबर तांकां नंबर्स डिफेंड करपाचे आशिल्ले डू यू थिंक ते सक्सेसफूल जाले सक्सेसफूल जाले म्हणून येता कारण कंपेर टू 2019 फिगर जे आसात अरायवल ऑफ डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट हे म्हाका दिसता डोमेस्टीक जे आहा ते 39% इन्क्रीज जाले आनी इंटरनॅशनल आहा ते 50% आसा ताचो दावो आसा सो इट वॉज 92 लाख कितले तरी 2019 आशिल्ले तो आतां 1.4 करोड आमी 2024 पावल्ले आसा सो म्हाका दिसता की हो जो एक मोठो चेंजीस आफ्टर कोवीड जाला टुरिस्ट अरायवल ऑफ टुरिस्ट तो मोठो व्हेरी म्हणजे गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो आसा कारण गोंयचो इकॉनॉमी जी आसा ती म्हाका दिसता मायनिंग उपरांत टुरिजमा कडेन आमी पळयता आनी अशा वेळार फाटल्या कांय वर्सां भितर म्हणजे कोविडाच्या उपरांत जी परत म्हणजे कितें म्हणटा ताका आमी कोविडाच्या उपरांत जी परिस्थिती जाग्यार येवपाक जाय आशिल्ली ती येवनूय म्हाका दिसता बऱ्यापैकी सुदारणा जाल्या आनी म्हाका दिसता जो टूल किट विशय मदीं आशिल्लो गोंयची बदनामी करपाचो तो सुद्दां म्हाका दिसता रोहन खंवटेन बऱ्या प्रमाणांत म्हणजे बऱ्या पद्दतीन हाताळ्ळो फाटले कांय म्हयन्या पयलींच्यान तो चालू आसलो त्या विशयाचेर सो एकूण म्हाका दिसता टुरिजमाच्या हेतून काय चिंता करपाची गरज ना म्हाका ताचो दुसरो विशय जो टच करपाचो आशिल्लो तो IT मिनिस्टर आसा प्रमोद आनी IT मिनिस्टर आसल्या कारणान एक रोहन यंग आसल्या कारणान ताच्या कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली की तो गोंयान नव्यो IT सेक्टरांतल्यो इंडस्ट्रीज हाडटलो आनी गोंयचे जे भुरगे आसात जे IT सेक्टरांनी शिकलेले आसात तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून पूण हे एक चित्र जे निराशाजनक चित्र जे आसा IT सेक्टरांत तें दिसता AIचे इतको जगभर इतकी गाजावाजा चल्ला आनी गोंयान आत्तां म्हाका दिसता काल रोहनान तें डिक्लेअर केलां की
2027 मिशन जे आसा AIचे ते आतां डिक्लेअर केला. सो जी इंडस्ट्रियल सेक्टरान जो एक निराशा जी आसा स्पेशली IT सेक्टरान, इंडस्ट्रीचो विशय जरी वेगळो आसलो दुसऱ्या मिनिस्टरा कडेन तरी रोहन IT मिनिस्टर आसल्या कारणान गोंयान एक अनेक वर्साच्यान IT पार्क जावचे अशी लोकांची एक हे आशी मागणी आशिल्ली आनी सरकारूय प्रयत्न करतलो. ताचो एक अजून काय फुडें पावले ना ती गजाल. सो म्हाका दिसता की हाचेर आतां टुरिजमाचेर तेजो फोकस आसा आनी तो म्हाका दिसता सक्सेसफूल जाला. सो IT सेक्टरा कडेन तांणी मातशें लक्ष दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें हेजेर. लौकीक दुसरो जो विशय आसा इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार आज सरकारान म्हत्वाचें बील मांडलें. पयर ती फाटली सप्तकां ती सर्क्युलर्स काडिल्ली जांचो संबंद 1972 जी घरां एक्झिस्टींग आशिल्ली तांचे कडेन आशिल्लो. आज सरकारान दुसरें एक विधेयक मांडलां. तें विधेयक कितें, ताजी इम्प्लिकेशन्स कितें आनी सद्याक तें विधेयक वाचतकीर एक्चुअल ते चर्चेक येवन फायनल पासेज कितें जाता ती पळोवया. कांय सजेशन्सूय विरोधकांची आसपाक शकतात, सत्ताधाऱ्यांची आसपाक शकतात. ती सरकार आस्पावन घेता काय ना ते पळोवया. मात एट दीस पॉयंट ज्या फॉर्मा भितर हें बील प्रेजेंट केलां तें कितें आनी ताजे बारकावे कितें? नवें बिल न्हू तशें हें गोवा लँड रेवेन्यू कोडा भितर दुरुस्ती तितूंतल्यान गव्हर्मेंट लँडाचेर जी घरां आहा ती प्रोटेक्ट करपाचो हें आहा. तितून तेंच्यान दिला 400 स्क्वेअर मिटर पर्यंत जागो कोणाचे ऑलरेडी घर आहा तेका, पण तेका कट ऑफ डेट आहा ती फाटली जेन्ना रोका हें केल्लें पळय न्हू बिल त्या टायमाच्या फेब्रुवारी 2014 फेब्रुवारी ही कट ऑफ डेट आसतली तेजी. सो तेंच्यांनी तेंचो 15 वर्साचो दाखलो लागतलो. 28 फेब्रुवारी 2014 कट ऑफ डेट 400 मिटर पर्यंत मेळटली आनी तेजे पेक्षा चड जागो जर तेंच्यांनी ताब्यांत घेतलेली आसा जाल्यार ती रिटर्न सरकाराक दिवची पडटली. मागीरची एक फी ठरयतले हो आदेश काडून ती फी भरची पडटली जाग्याचो हें म्हणून. 6 म्हयन्या भितर हे प्रोसेस स्टार्ट जातलो आनी एकदा अप्लाय केल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर तेजे डिसिजन जातलें. आनी समज तितून सुद्दां कोणी आपली चुकीची म्हायती दिता म्हणजे आपल्याक मेळचें म्हणून वा कोणी मिसगायड करता गव्हर्मेंटाक जाल्यार ते शिक्षा दवरल्यान जेन्ना 2 वर्सां पर्यंत शिक्षा जावपाक शकता, 1 लाख पर्यंत फायन वचपाक शकता एका. आनी कोणाकूय अशा पद्दतीन हे हितूंतल्यान जागो तेज्या नांवार जाता गव्हर्मेंटाचो जाल्यार ताका तो 20 वर्सां विकपाक मेळचो ना. ती एक्चुअली तेका ते तेजें घर म्हणून दिता. ते करून ट्रान्जॅक्शन करपाक वा एकदां जागो नांवार जालो की तो प्रायम एरियेंतलो जागो दुसऱ्याक विकपाक असलें करपाक मेळचें. सो 20 वर्सां पर्यंत तेका लॉक इन पिरियड आसतलो. असल्यो गजाली ह्या बिला म्हणजे हे एमेंडमेंट्सां भितर आहा. तितून एक मातसो तो एक हें जाला की गव्हर्मेंट लँडारी चडशे गोंयकार म्हणजे गव्हर्मेंटान आजून अशें लिस्ट डिक्लेअर करूं ना की गव्हर्मेंट लँडाचे आशिल्ले वा कम्युनिटींचे म्हणजे कितले गोंयकार कितले गोंया भायले हे अजून डेटा. आनी तो डेटा दित जाल्यार गव्हर्मेंटान एक्चुअली ट्रॅपान येतलो. गव्हर्मेंट ट्रॅपान येवपाक शकता म्हणजे प्रॉब्लेमान पडपाक शकता. तो डेटा दिना. फाटली एक कमिटी केल्ली नॉन गव्हर्मेंट लँडाचे तेंचे 2-4 मिटिंगो जालो पण तेंच्यांनी कोर ग्रुपाचे मिटिंगेन मांडलो पण तो पब्लीक करूं ना. सो हे गव्हर्मेंट लँडाचे प्रॉब्लेम तोच आसतलो की गव्हर्मेंट लँडाचे झोपडपट्टी म्हणटा तशी खूब तयार जाल्ली आहा. सो हो जेन्ना बील फुडें व्हरता तेन्ना एक ओपोजिशन तांकां येतलो बाबा कोणाची घरां तुमी हें करता. ते एक वेळ हावजांतल्यान येवचो ना पण हावजा भायल्यांतल्यान तेजेर एक विरोध जावपाक शकता. हो इम्पॉर्टंट इशू आहा जोयल बाब. कारण आमी फाटले 2-3 दीस ह्या विशयाचेर चर्चा करतात की ओके सरकाराचें इंटेन्शन बरें आसा पण हातूंतल्यान कांय जाणांच्यो वोट बँको रेग्युलरायज जावन पडटली म्हणून. आनी सरकाराची जमीन नाव दिस इज अ व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन. कारण सरकार म्हणटा आउट ऑफ द वे वचून आमी हे सगळे प्रोविजन्स हाडटात पण ह्या प्रोविजनाचो फायदो जो आसा तो नक्की कोणाक जाता आनी हाजो मिसयूज जावचो ना हाजी गॅरंटी कितें? Pramod, over the last few days, government has been coming out with so many land reforms, you know, and very encouraging to see. Maybe if the targeted individuals who have been, the beneficiaries, then it's a good thing, in a sense that fine, somebody is landless, homeless, and all something. So, accommodate kela. The biggest challenge here is, as you've said, that to impose safeguards to ensure that it is rightfully done, because हिंगा जमनीचो आनी घरांचो असो हे आयलो म्हणटा मुद्दो आयलो म्हणटा देर इज लॉट ऑफ केओस, लॉट ऑफ कायंड ऑफ कितें म्हणल्यार तूं इलिगॅलिटीज आनी कोण कोण आपणाचे इट्स अ मॅड सीन. सो एंड देर इज सो मच ऑफ करप्शन. यू नो हाउ सिस्टम वर्क्स. सो it is for the system, for the government to put
safeguards in place, to put Yeah. mechanisms in place. So this becomes a really transparent and a kind of a seamless exercise. We'll have to wait and watch what the final print of the bill is, and how what it entails. Finally, the rightful owner असा तेका मेळोन दी कितें आसा तें, पण तितून भितर एक खूब साण इलिगलिटीज आसा त्यो मातशे आमी ब्लॉक करचे पडटा. एक आर्ग्युमेंट जो आसा पांडुरंग बाब, की जनरली एक भायल्यानय जो आर्ग्युमेंट येता हावसाच्या, की गोंयकारांची जर घरां आसात आनी ती जर इरेग्युलर आसात, इल्लिगल आसात, जाल्यार एक तर ती स्वताच्याच जमनीचेर बांदिल्ली आसात किंवा ती कोमुनदारी सारकी जमनीचेर आसात. खूब कमी गोंयकारांची घरां अशी आसात मूळ गोंयकारांची जी सरकारी जमनीचेर आसतली. आतां जेन्ना हें बील येता तातूंतल्यान एक भंय जो सगळे जाण व्यक्त करतात की हाचो मॅक्झिमम फायदो जो आसा तो बिगर गोंयकाराक जातलो म्हणून. तुका तातूंत भितर मेरीट दिसता? खंयचोय जर असो म्हणजे लिगलायज करपाची, घरां लिगलायज करपाची किंवा बांदकामां लिगलायज करपाची जेन्ना जेन्ना सरकार कायदो हाडटा तेन्ना तो एक भंय आसता की भायल्या लोकांक हें करपाक तरी केला काय म्हणून. आनी हेतूनय आसा, कारण हे कायद्यान कितें म्हटलां, काल जे एमेंडमेंट मांडल्या सरकारान भितर तातूंत 13A हे सेक्शन भितर एड केला महसूल कायद्यान. आनी ताच्या प्रमाण तो म्हणटा की 15 वर्सां जास्त काळ गोंयांत जगून रावला आनी जेणी सरकारी जमनीचेर घर बांदलां तांकां म्हटलां. वेरेज मूळ गोंयकार जाचो आवय बापूय आसा अशा लोकांक ते मेळपाक जाय अशी सगळ्यांची आसा. म्हणजे आमकां अशें दिसता की आमी जे मूळ गोंयकार कोण लोक आसात गोंयांतले तांचे बापायनी सरकारी जमनीचेर घर बांदपी मूळ गोंयकार खूब कमी आसतले. एक्झॅक्टली. सो तांकां गोंयकारांक तो मेळचो असो ऑबियसली भायल्यांक कित्याक मेळचे हांगा येवन जेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केला तांकां असो. हेज्या पयलीं भुमिपुत्र विधेयक जें हाडलें ते ह्याच गोश्टी खातीर वादान सापडलेले. पूण आतां जे तुवें जशें म्हटलें की चड आसतले काय म्हणून, जाल्यार हांव सांगता की हे हजारांनी लोक आसात जेंच्यांनी गोंयच्या म्हणजे पणजी म्हणजे तिसवाडी पासून ते काणकोण मेरेन सरकारी जे रेव्हेन्यू लँड म्हणटा, महसुली जमीन म्हणटा, तेतून घरां गोंयकार काय बिगर गोंयकार? गोंयकारूय आसात. कारण गोंयकार अनेक वर्सांच्यान जशें पयर जसो हे हाडले ती सर्क्युलर काडलेले की 1972 पर्यंत सर्वेन ज्यांची घरां दिसतात तांकां लिगलायज करतले म्हणून. 1972 उपरांत हजारांनी गोंयकारांनी अशी घरां बांदलेली आसात. आनी म्हाका दिसता ताका हेचो बेनिफीट मेळटलो. 400 स्क्वेअर मिटरा मेरेनची जागा ताका मेळची. म्हणजे घर जें आसा त्याच्या पासूनचे 2 मीटरची जागा जी 400च्या चड नासपाची स्क्वेअर मिटर ती ताका मेळची अशा प्रकार सरकारान म्हटलां. म्हाका एकूच भितर हें दिसलें की खंयचोय सरकार जेन्ना बील हाडटा तेन्ना ते आपलो कार्यकाळ जो आसा, आतां डॉक्टर प्रमोद सावंताचो कार्यकाळ हो 19 ते 22 आनी 22 ते आतां मेरेनचो. सो आपलो कार्यकाळ जो आसता थंय मेरेन एक कट ऑफ डेट आसपाक जाय तेजी आसता नॉर्मली. खंयचेय जर काडून ती बिलां पयलीं जाल्यार हे हांवें फर्स्ट टायम पळयलां की 11 वर्सां फाटीं वचून सरकार जेन्ना जी खाजगी जमनी वयली घरां रेग्युलरायज करपाचो जेन्ना कायदो हाडलेलो त्या डेटी वांगडा हे कंपेर हे केल्लें आसा, एका वरान जोडलेलें आसा. वेरेज हे बील आतां येयला. सो म्हाका अशें दिशिल्लें की सरकार आपली एक कितें तरी म्हणून म्हणजे आपलो एक ट्रेडमार्क म्हणून उरचो की आपल्या काळात ती जाली म्हणून. सो एक 22 मेरेन किंवा 23 मेरेन किंवा 19 मेरेन अशी कितें तरी कट ऑफ डेट आसपाक जाय आशिल्ली. सो हो एक मेजर हे आसा की 10-11 वर्सां पयलीं फाटीं सरकार गेल्लें आसा. पूण हेजो फायदो जो आसा न्ही प्रमोद तो गोंयकारांक मेळटलो. आनी भितर एक प्रोविजन तेणी म्हटलां की 20 वर्सां फुडली ही जमीन तुका विकपाक मेळची ना म्हणून. लोकीक तुका दिसता हो भंय लेजिटिमेट आसा काय ना, की गोंयकारा परस हाचो बिगर गोंयकाराक चड फायदो जातलो म्हणून? प्रमोद, भंय आसतलोच. कारण आमीच चड हें करपाची गरज ना. असल्यो गजाली चडशे ते RGB पार्टी म्हणटा पळय न्हू ते खुबशे कडेन वचून हें करता आनी हे खुबशे डिटेल तेंचेच कडल्यान भायर येता. जशें नांवां बदलपाचो जो प्रकार ते हायलायट करता तशें असले एन्क्रोचमेंट ते खूब कडेन ते कसली बस्ती बी म्हणून खुबशे कडेन एजिटेशन जाता आनी अशें आसा खूब कडेन गव्हर्मेंट लँडाचे. तशें पांडुरंग सर म्हणटा तशें गोंयकाराची घरां तशी म्हाका दिसता चड नॉन गोवनाचे असले गोंयकार सदांच आपले घर बांदता आसतना खूब सेफ्टी प्रिकॉशन वापरता की बाबा तेजेर केन्ना गदा येवची म्हणून तो जाता इतले प्रोटेक्टेड म्हणजे आपल्या स्वताच्या जाग्यान जाल्यार खंयचे ऑर्चर जाल्यार ऑर्चर विकतो घेवन तो बांदपाचो प्रयत्न करता. चडशे जेजेर फुडें प्रॉब्लेम जावंक शकता असल्या जाग्याचेर वचपाक सोदिना. पण जे भायल्यान येयल्ले जे बिगर गोंयकार तांकां खंयच जाग्याची अवेलेबिलिटी नासली तेंच्यांनी आपली पयलीं मातशें शेड काडले आनी मागीर ते इल्लें करून घर जालें आनी ते तांकां प्रोटेक्शन पॉलिटिकल मेळत रावलें. सो ते जे जाले पळय न्हू तांकां हे बऱ्याक पडटलें. तो एक म्हणजे एक गोंयकार म्हणून तो मातसो एक मनान हें उरता की लास्टाक आमी सगळे कायदे सांबाळ्ळे आनी जेणी कायदो सांबाळून ताका हे सरकारान असोच फायदो करून दिलो आनी फाल्यां सकाळीं ती
पॉलिटिशियन ताका वोट बँक म्हणून पळयता आसतले आनी गोंयकारांचे दुखले आमी बाबा हें कित्याक केलें ना आमी थंय बांदलेले आमचो एक जागो आसतलो आपूण कित्याक धडपडलो इतले एकूच बरी गजाल की कट ऑफ डेट जी पांडुरंग सरान म्हटली फाटली दवरली फाटल्या बिलाची दवरली 10 वर्सां फाटली 10-11 वर्सां फाटली दवरली म्हणजे अशें जालें ना की एक बिल येयल्लें आतां फुडल्या कोमुनिदादी खातीर गव्हर्मेंट खातीर आनी बिलां येवपाच्या फुडें म्हणून कोण तरी एनक्रोच आनी करपाक वयतलो आनी ताका आतांची कट ऑफ डेट दवरली जाल्यार तेजो फायदो जातलो आसलो तें जावपाक जायना म्हणजे फाटली बरीच फाटली कट ऑफ डेट दवरून ती एक गजाल तितली गव्हर्मेंटान ते प्रोटेक्ट करपाक एक बरी गजाल ती केली ते करता आसतना आगाच कनेक्टेड जोयल बाब विशय आयलो तो EHNाचो एनेबलिंग हाऊस नंबर्सांचो आज सकाळी क्वेश्चन अवराक आयलो आनी थंय प्रश्न तोच आशिल्लो की घराक टेम्पररी दिल्लो हाऊस नंबर जाच्या आदाराचेर तुका लायटीचें कनेक्शन उदकाचें कनेक्शन मेळटा पण ताची फायनली लिगल सँक्टिटी कितें हें डिस्कशन आयकून तुमी तातूंतल्यान अर्थ कितें काडलो प्रमोद एकूच फियर आशिल्लो की फियर नंबर 1 वॉज वेदर द गव्हर्मेंट वील यूज दीस डेटा ऑफ अराउंड 30,000 हाउसेस which have availed of this EHN whether this data will be used in this exercise of illegal houses and Identifying illegal houses and तितून भितर पंचायत मिनिस्टरान म्हणलें की आनीक 10,000 हाउसेस आसा की which have not come under this purview of EHN so तो एक biggest विषय आशिल्लो second issue was like so many houses which have been listed as EHN have been used for commercial purposes तितून भितर वेनजी वेगसान एक एग्जांपल दिलो की एक in North Goa there is one structure which is taken a house number under EHN and has been turned into a disco I mean turned into a night club so ते कशें जाता so थिंगा भितर then the panchayat minister was completely helpless and he said that this is outside the purview of the of him as a minister and that has to be he directly pushed the ball towards local self-governing bodies indirectly it is a failure on part of the department if you see it like that पण तितूर भितर अशें जाता प्रमोद की maybe this kind of a give away from the government like in terms of EHN like लोकांक help करपाचें has been largely misused so and if there is no mechanism in place again we are coming to the same issue if there is no mechanism in place to regulate this and put safeguards in place then this is going to go haywire and as the panchayat minister has claimed helplessness I think if you tell the panchayat level to rectify this thing I think it's never going to happen so there is a fear illegalities illegal misuse of this kind of a benefit which is given extended to the people of Goa I mean there is always a fear on that if you go back to that land amendment again there is a fear like एकूच हें आशिल्लो की मूळ गोंयकारांक एज प्रमोद पांडुरंग has said clearly like if there was a clear identification that original Goans I mean again that the question will come is like who are original Goans तुम्ही एटलीस्ट एक फाटली 2 जनरेशन गोंया आसा तरी म्हणा अशें या हय 15 वर्सां जेन्ना तुम्ही म्हणटात आनी सरकारी जमीन काडून तुम्ही 440 स्क्वेअर मीटर दिवपाचो प्लॅन करता so then what happens is it looks like you are rewarding an encroacher correct you are rewarding an encroacher okay fine some concession can be given if you identify a real Moor Goenkar correct I mean then even the common Goan will sympathize with it okay fine but if you are just randomly choosing people based on a time criteria I mean that's completely basically आम्ही किती म्हणतात जेन्ना 2014 ची कट ऑफ म्हणटा आमी म्हळ्यार जो तुगेलो 2000 सुद्धा आयला 99-2000 त्या तो सुद्धा आज गोंयकार म्हणून 400 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवन बसलो सरकाराची जमीन दॅट इज वॉट वी आर इफेक्टिवली सेइंग पण हो जो मुद्दो आहा न्ही दोन्ही आता एक जो आयलो तो तुगेलो EHNाचो मुद्दो दुसरो मुद्दो जो आमी ह्या बिला संदर्भात उलयतात अगेन तो घरांच्या संदर्भात उलयतात एक भावना हे जे सरकार जे करता तातूंत भितर ते हायकोर्टाची ऑर्डरी लागून हे चड ताकतिकेन चल्लां सगळें की फाल्यां जर हांव कायद्यान गेलां हांवें सगळी गेले सामकें हें म्हणटा पळय 10 गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून फायली घेवन भोवन सगळे कायदेशीर सोपस्कर करून जर हांवें म्हजें घर बांदलां आनी दुसरें कोणाक तरी सरकार तुगेली असली एमनेस्टी सुद्दां न्ही ही सारकी लिगल प्रोटेक्शन दिता ताणें हें कांयच करनासतना ज्या मनशान कायदो फॉलो केला ताका कितें दिसपाचें बरोबर प्रमोद पूण कशें जाला सरकारानच टायमार वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांक
खुले आम हें करपाक दिलें. म्हणजे कांय वर्सां पयलीं जेन्ना विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ऑर्चर्ड लँड हेचेर बॅन हाडली हेंच्यांनी, विकपाचें ना, सेलिब्रेट करपाचें ना म्हणून. पूण तो मेरेन हजारांनी लोकांनी गोंयांत ऑर्चर्ड प्लॉट घेवन घरा बांदली आनी ताका त्याच दरम्यान EHN नंबर मेळ्ळे. बरोबर. सो हे कोणी केला? हे सरकारानच केलें न्ही. सो आतां हें सगळें निस्तर येतलो कशें जाल्यार हायकोर्टान पावलें पेटिशन, हायकोर्टान सगळ्याचो सर्वे सुरू करपाक लायलो. इल्लिगल कितें ते आपणाक सांगा म्हणून सांगलें. सो हायकोर्ट कितें डिसिजन दितलो हे कोणाक खबर ना, सगळें भिले आतां. म्हणटूच हायकोर्ट डिसिजन येवच्या पयलीं सगळ्यांक थारावपाचें काम जें सगळ्यांची घरां वांटोवपाचें काम प्रत्येक आमदार आतां मागपाक लागलो सरकारा कडेन. सो फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता मोठ्या पॉलिटिशनान कम्युनिदाची घरां करची लिगल आहेत म्हणून सरकाराचें प्रेशर हाडला. ते बील फाल्यां परवा केन्ना तरी येवपाचें आसा. सो हो सगळो मॅस जो केला हो त्या वेळार सिस्टमी खातीर जाल्लो आसा, गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसी खातीर जाल्लो आसा. क्लियर करपाच्या नांवान आमी आनी व्हडलो मॅस तयार करता काय कितें हो एक प्रश्न आनी. कारण एक आसा सरकारा कडेन मॉनिटरींग मेकॅनिझम ना. म्हणजे जे EHNाच्या बाबतींत आज स्पश्ट जालें की तुमी EHN दिले त्या EHNाच्या मुखार कितें जाता हाजी मॉनिटरींग मेकॅनिझम सरकारा कडेन ना. सो जेन्ना मॉनिटरींग मेकॅनिझम नासतना, जेन्ना गोल्स क्लियर डिफायन्ड नासतना, तातूंत भितर गोंयकाराक फायदो जाता काय ना हें क्लियर नासतना लौकीक जेन्ना ही लेजिस्लेशन्स येतात ताजी कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटीचे मागीर या. कारण कोमुनदादीच्या बाबतींत बी ते तर सामकी कोर्टाक चॅलेंज करपाचीच भाशा उलयतात बिल आयले जाल्यार. ती कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कोर्ट ठरयतले. पूण इंटेन्शन विज मॉनिटरींग मेकॅनिझमाचो प्रश्न आसा. तुका दिसता ह्यो सेफगार्ड्स लौकीक आसात काय सरकार एक बरी इंटेन्शन घेवन मुखार वता पण त्या बरी इंटेन्शनाक प्रॉपर मॉनिटरिंगाची जोड ना? कोणाचें घर वाचप एक बरें इंटेन्शन म्हणपा येता, पण गोंयची जी सिच्युएशन आहा आनी जे पद्दतीन ते करता तेजेर मातसो हें प्रॉब्लेम आहा तितून आनी ते चॅलेंजूय जावपाक शकता फुडें. पण आतां जे ही जी EHN नंबराचेर सांगलें पळय न्हू, EHN 33,000 30,000 8,000 आनी आसपाक शकता म्हणून ते डिस्कशन करता आसतना आयज मुख्यमंत्र्यान सांगलें जिंका EHN नंबर आहा आनी प्रायर टू 2014 ते आतां एप्लाय करूं शकता लिगलायजेशनाक जेन्ना कायदो येतलो. आनी ह्याच प्रमोद इतले ते हेच गव्हर्मेंट लँडाचेरूच ना. मदीं सकाळीं डिस्कशन जातना मदीं एक कोण तरी उलयलो मंत्री कितें तरी की कोमुनिदादीन जी घरां आहा पळय न्हू तांकां मुणकारीयल हें करून तांकां मुणकाराचे हितूंतल्यान म्हणजे खंयच्यान खंय पावता तें कळना म्हाका. हो प्रेशर कित्याक येयला की कोर्टान हें सिरियसली घेतले, कोर्टान ताणून धरले एक्शन घेवपाचेर. जाल्यार ते अशेंच वडत वचपाचें. जशें रोकोचें बील जे 2014 येयलां आनी 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आतां चलता ती, तशें ते वडत वचपाचें फुडें आनी ते खंयचे दुसरे फुडल्या सरकाराचेर पडपाचें. कोर्टा लागून ते फास्ट जाता. पण फास्ट जातना जेन्ना टार्गेट हें आसता, टार्गेट लागीं आसता आनी ते तितले टायम फ्रेमींग करपाक जेन्ना मिस्टेकी जावपाच्यो चड शक्यता आसता आनी ते मिस्टेक सरकारा कडेन जायना म्हणून. आनी सरकार जेन्ना एडमीट करता हावसा भितर की आमचे कडेन मॉनिटरींग मेकॅनिझम ना म्हणून. बरोबर. हांव इतल्याचेर आज थांबता. हे खूब गंभीर विशय इतल्याच कारणां खातीर कारण मॉनिटरींग मेकॅनिझम नासतना जेन्ना खंयची गजाल ताकतिकेन जाता ताचे दुर्गामी परिणाम जावपाक शकतात. कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी बी मागीरची गजाल, ऑन ग्रावंड ताजे खूब तुगेले भयंकर परिणाम जावपाक शकतात जे जाल्ले कोणाकच नाकासतले. ओरिजिनल गोंयकाराक फायदो जावपाक जाय. ओरिजिनल गोंयकाराच्या नांवान वोट बँकाच्यो वोट बँको लिगलायज जावन पडपाक जायनात, जाका लागून फुडल्या 5 वर्सां भितर त्या ओरिजिनल गोंयकाराकच कांयच म्हत्व उरचें ना आनी ताच्या मताकय कांय म्हत्व उरचें ना. ती जर परिस्थिती हातूंतल्यान जर निर्माण जाली जाल्यार करपाक गेल्ली एक आनी जालें दुसरेंच अशी आमची गत जातली. ती जावची न्ही हाचें भान सगळे जाण दवरतले इतलेंच मागता आनी थांबता. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.